काल सांगोळडा गांवांत एक इन्सिडंट घडलो आनी अशें जालें की थंय आप रोजगार यात्रा चालू आसली आनी ती कवर करपाक आमचे 3 जर्नलिस्ट थंय गेल्ले. तुकाराम हळवणकर JNN, तसोच गौतम शिरोडकर RDX आनी सौरव शिरोडकर वो इन गोवा 24/7 ह्या चॅनलांचे थंय ते कवर करपाक गेल्ले. सो थंय लोकल जे कोण लिडर आसले आपाचे, सो तेंचे ते व्हिडिओ बायट घेताले. सो बायट घेताच आनी ते रस्त्याचे कुशीक आसले आनी अशें न्हू की रोड ब्लॉक जातालो आनी इतले तरी कॉमन सेन्स आसतात आमकां. सो ते कुशीक रावन बायट घेताले आनी गाडयो पास जाताल्यो. अचानक एक गाडी पास जावचे म्हणून अशी टर्न घेवन ते क्रावडाच्या वाटेन गेली आनी थंय ताणें गाडी स्टॉप केली आनी ड्रायव्हर सिटान जो मनीस बसलेलो तर तेणें आपलो हात भायर घातलो आनी तुकाराम जो आसलो आमचो बायट घेतालो सो ताका फाटसून पुश केलो. सो तो हाल्लो आनी ताणें वळोन पळय जाल्यार हो उल्हास मोरजकर म्हणून सांगोळडा विलेज पंचायतीचो सरपंच. सो तेणें थंय कट करूना इंटरव्यू आपलो तो घेत रावलो आनी हो फाटसून ताका पुश करीत रावलो गाडयेनसूनच कळ्ळें. सो तेणें कंप्लीट केलो. मागीर ताका क्वेश्चन केलो कितें जालें काय म्हणून. तो म्हणून तूं रोड ब्लॉक करता, रोड क्लियर करा म्हणपाक लागलो. अरे तूं एकट्याचीच गाडी तुका आतां ब्लॉक जाली, इतल्यो गाडयो पास जाता तेन्ना तुका कांयच प्रॉब्लम ना. सो सगळ्यो गाडयो पास जाताल्यो, एकूच गाडी तूं असो हाडटा आनी तूं म्हणटा तुका रोड ब्लॉक जाला. सो हें आनी मागीर तेजे 2 सपोर्टर आसले गाडयेन, ते भायर सरले आनी तेज्या आंगार गेले आनी तेजो कॅमेरा कॉन्फिस्केट करपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. सो हो इतलो दीस इन्सिडंट वॉज इन टोटल बॅड टेस्ट आनी हें आमी स्ट्रॉंगली कंडेम केलां. अरे तुमचे कितें पॉलिटिकली कितें तुमचे वेंडेटा कितें तुमचे डिफरन्सीस आसा ते आमकां लागना न्हू. आमी तुमचे कवर करता, तेंचे सगळ्यांचे कवर करता आमी. आनी अशें न्हू की तूं जो रिजन सांगता रोड ब्लॉक केला म्हणून, खंय रोड ब्लॉक आसलो, सगळ्यो गाडयो पास जाताल्यो, तुजी एकट्याचीच गाडी ब्लॉक जावपाक लागली. इनफॅक्ट हांव तरी म्हणटा की आमी व्हिडिओ पळयताले, हेणें गाडी मदीं हाडून धरली आनी मागीर रोड ब्लॉक जालो. सो आमी हें स्ट्रॉंगली कंडेम केलां हें. आनी मागीर तेंच्यांनी तेजे कडेन उलयलें, ना तशें ना, अशें ना, तशें जायना न्हू तें. सो दिस इज टोटली अटॅक ऑन द फ्रिडम ऑफ प्रेस आनी आमी स्ट्रॉंगली कंडेम करता. ह्या संदर्भात हांव जो लोकल MLA आसा अजय सळगांवकर तेजे कडेन पर्सनली उलयला फोनाचेर आनी तेणें म्हाका अश्युरन्स दिला की तो आमची मेसेज त्या सरपंचा कडेन पावयतलो आनी जें आमी कितें डिमांड केलां की तेणें पब्लीक एपॉलॉजी मागची जर्नलिस्टांची आनी ताचेर तेणें आमकां अश्युरन्स दिला. आतां फुडें कितें जाता तें आमी वाट पळयता आनी ना जाल्यार आमचें हें प्रोटेस्ट असोच चालू उरतलो आनी असले आमी जे कितें म्हणजे जे अन्याय आमच्या पत्रकारांचेर जाता, अटॅक ऑन द फ्रिडम ऑफ प्रेस आनी आमी स्ट्रॉंगली कंडेम करता. ह्या संदर्भात हांव जो लोकल MLA आसा अजय सळगांवकर तेजे कडेन पर्सनली उलयला फोनाचेर आनी तेणें म्हाका अश्युरन्स दिला की तो आमची मेसेज त्या सरपंचा कडेन पावयतलो आनी जें आमी कितें डिमांड केलां की तेणें पब्लीक एपॉलॉजी मागची जर्नलिस्टांची आनी ताचेर तेणें आमकां अश्युरन्स दिला. आतां फुडें कितें जाता तें आमी वाट पळयता आनी ना जाल्यार आमचें हें प्रोटेस्ट असोच चालू उरतलो आनी असले आमी जे कितें म्हणजे जे अन्याय आमच्या पत्रकारांचेर जाता तो आमी सहन करून घेवपाना आनी वी स्ट्रॉंगली कंडेम आनी वील कंटिन्यू टू कंडेम एंड प्रोटेस्ट सच इन्सिडंट्स.